मोगाच्या भाव भयणीनो, तुमकां सुमेस्तांक कार्मेल किरण कार्यक्रमाक मोगाचो स्वागत। पयल्यान आयचें देवाचें उतर आमी वाचया। लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता। फरिजेवा मदल्या एकल्यान जेजूक जेवणाक आपयलो। जेजू त्या फरिजेवाच्या घरा वचून जेवणाक बसलो। त्याच शहरांत खोटे जिणेची येतली एक स्त्री आसली। जेजू फरिजेवाच्या घरा जेवणार आसा तें आयकून ती एक चंद्रकांती सिसलेंत सुगंध तेल घेवन आयली आनी ताच्या पांयां सरशीं फाटल्यान रावन रडोवंक लागली। आपल्या दुखांनी तिणें ताचे पांय भिजयले, आपल्या पांत्याच्या केंसांनी ते पुसले, तांचो उमो घेतलो आनी परमळीक तेलान ते माखले। हें पळोवन जेजूक आपोवणें दिल्ल्या फरिजेवान आपणायतल्याक म्हळें, हो मनीस निजायकी एक प्रवादी जाल्लो जाल्यार आपणाक आपडलेली ही स्त्री कोण आनी खंयच्या कास्ताची पातकीण म्हूण जाणा आसतो। तेदवा जेजू ताका जाप दिवन म्हणालो, सिमांव, हांवें तुका एक उतर सांगचें आसा। ताणें म्हळें, सांग मेस्त्री। तो जेजू मून धरून म्हणालो, दुडू रीण दितल्या एकल्याक 2 जण रीणकारी आसले। एकल्याक 500 रुपये आनी दुसऱ्यान 50 रुपये ताका देवे आसले। रीण फारीक करूंक तांकां दोगांयकी तांक नातले वरवीं ताणें तांकां माफी केले। तर आतां सांग, तांचे मदलो कोण रीण दिल्ल्याचो चड मोग करतलो? शिमावनो जाप दिवन म्हळें, चड रीण देवें आसलो म्हूण म्हाका भोगता। जेजू ताका म्हणालो, सारकें सांगलें। उपरांत ते स्त्रिये थंय परतून सिमांवक तो सांगे लागलो, तूं हे स्त्रियेक पळयताय मू? हांव तुज्या घरा आयलो, तुवें म्हाका पांय धुवंक उदक दिलें नाय, पूण तिणें म्हजे पांय दुखांनी धुवन आपल्या केंसांनी पुसले। तुवें म्हाका उम्यान स्वागत केलो नाय, पूण तिणें हांव भितर सरलेले घडये थावन म्हज्या पांयांक उमो दिवंक सोडलो ना। तुवें म्हज्या माथ्याक तेल माखलें ना, पूण तिणें म्हजे पांय सुगंध तेलान माखले। देखून हांव तुका सांगतां, जायतीं तिचीं पातकां तीं तिका बगसल्यांत। तिणें दाखयल्लो वर्तो मोगसो हाका साक्ष। जाका थोडेंच बक्षिलां तो थोडोसो मोग करता। उपरांत जेजू ते स्त्रियेक म्हणालो, तुजीं पातकां तुका बगसलीं। ताचे सांगाता जेवणार बसलेले आपणा इतल्या कशें म्हणूंक लागले, पातकां सयत बक्षितलो हो मनीस कोण जायत? पूण जेजून ते स्त्रियेक म्हळें, तुज्या बाबार्थान तुका बाचाव केली, समाधानान वच। देवाचें उतर हें। त्यागराज भागवत एक तमिळ संगीत विद्वान। ताणें गायतना कितेंय एक विशेष सकत आयकत जाल्यार थंय पाशार जाताली म्हणटाले। ताचें संगीत विशिश्ट जावन आसलें आनी तो गायतना ताच्या मुखाबळार कसलो एक प्रकाश, शांतीपणाचो प्रकाश ताचे थंय झळकतालो म्हणून जायते जाण सांगताले। निजायकी हो मनीस शांतीपणान जियेल्लो। एक दीस सांजेचें दर्या वेळेर तो सोलोन वेतालो। ताका जाप म्हणले बरी, ताणें सोलोन आयिल्ल्या मेठांचेरच एक मेठ दवरून एक स्त्री ताच्या फाटल्यानच येताली। हें ताणें पळयलें, थंयच रावलो आनी ती लागीं येता आसतना ताणें विचारलें, बाये तूं कोण आनी कितें करताय तूं? ताका ती म्हणाली, हांव एक वेश्या। त्यागराज भागवत एक घडी कालबुलो जालो आनी उपरांत ताणें विचारलें, तूं म्हज्या फाटल्यान कित्याक? ताका ती स्त्री म्हणाली, सायबा तूं एक महान मनीस। तुवें दवरल्या मेठांची थोडी रेंवपणी म्हज्या पांयांक लागून हांव कांय इल्लीपणी बरी जायन कोण ना म्हणल्या आशेन हांव तुज्या ह्या मेटांचेर सोलोन आसा।
ताका तक्षण हो त्यागराज भागवत दिंबेर पडलो खंय आनी हात विस्तारून म्हणालो खंय, बाये तूं जाल्यार पातकी म्हण वळखताय, पूण हांव न्हय. यू आर जेन्युइन बट नॉट मी. मोगाच्या भावनान भयणीनो, दोन व्यक्तित्वांचे मनीस आमच्या भोवारी आमच्या समाजांत जायते फावटी पळोवंक मेळटात. पयलो आपूण पातकी, आपूण पापारी, आपूण कांयच प्रयोजनाक पडनातलो म्हणून वळखून घेतात. आनी थोडे आपणाची हस्कत कायली पोवच्या खातीर हेरांक वाऱ्यार धरन तांचें नांव पाड करतात, हेरांक वाऱ्यार धरतात म्हण येता. ह्या दोनूय व्यक्तित्वांची सावळी म्हणले परी आयच्या वांजेलांत आमकां स्पश्ट रितीन आमकां पळोवंक मेळटा. आमी आतां आयकलें, सिमांव म्हणलो एक फारिजेव, ताणें जेजूक जेवणाक ताच्या घरा आपयलें. कसल्या उद्देशान तें आमकां कळीत ना, कित्याक म्हळ्यार वांजेलांत त्या विशयान चड विवर आमकां दिवंक ना. पूण बायबल शास्त्रींच्या अंदाजे प्रमाणे हो फारिजेव कोण नावार्दीक आसात तांचे सांगात सदांय आसूंक सोदतालो. आजकाल आमी सेलिब्रिटी म्हणटा, आमी सेलिब्रिटी सांगात आजकाल फोटोग्राफी करतात, तांचे सांगात रावन फोटो काडटात, जेवणाक वतात आनी जायते करता. अशेंच त्या काळार नावार्दीक कोण आसात तांचे सांगात तो आसूंक सोदतालो, तांचे सांगात जेवणाक तांकां आपयतालो. अशें जेजू ताका मेळ्ळो. जेजू त्या काळार एक नावार्दीक राब्बी. तसल्यांच्या सांगात आसल्यार हाका पळयल्लो लोक खंडी जावन होय एक वर्तो मनीस, होय एक मस्त इन्फ्लुएन्शियल मनीस, बरो मनीस म्हणून लेखतात म्हणली गिरांत ताची. अशें ताकाच लोकां मुखार सादर करचे खातीर जेजू एक नीब मात्र, जेजू एक माध्यम मात्र. कित्याक म्हळ्यार हें आमकां स्पश्ट जाता. जेजू सांगता, तुवें म्हाका जेवणाक आपयलय पूण तुवें म्हाका गरजेचो सत्कार करूंक नाय. म्हणजे सिमोंक जेजूचेर चडीत आसक्त नातली, ताका आसक्त ताचेरच. ताजे देखून जेजू ताका एक एडवर्टायजमेंट जाता, एक जायरात जाता. ताकाच लोकां मुखार सादर करचे खातीर जेजू एक जायरात मात्र. पूण ताचें हें सैम निकळोवन पडटा, उगडापें जाता. केदळा ती स्त्री, पातकी स्त्री जोम्या मदल्यान उतरोवन जेजूच्या पांयांक पडटा पळया, ते दळा त्या सिमांवचें तें सैम निकळोवन पडटा. सिमांवन दिवंक नातलो तो सत्कार ती स्त्री जेजूक दिता आनी तवळ सिमांवचें तें सैम निकळोवन पडटा. सिमांव त्या स्त्रियेक वळखतालो जाल्यार कांय शब्द काडिना. त्या स्त्रिये विशयान ताका जायतें कळीत आसलें जाल्यार तिका थंय थावन लोटून भायर घालिना. पूण मोतींत तिकाच न्हय जेजूची तो जडती करता. हो एक प्रवादिकी. हाका कळीत ना की ह्या स्त्रिये विशयान सगळ्या समाजाक कळीत आसा. सगळी समाज हिका पळयतना कुकारे मारून हांसता. आनी हो मनीस एक नावार्दीक मनीस, असले एक नावार्दीक मनशान सोशल स्टेटस म्हणटात तें सांबाळूंक जाय. पूण हाका तें कळीत ना की कसल्या मनशांक आपणा सरशी लागीं सरूंक तो सोडता. अशें पयले फावटी ह्या सिमांक असल्या एका नावार्दीक मनशाक आपोवन लज बगली म्हण दिसता म्हाका. मगचें न्हू, ह्या सिमांवच्या व्यक्तित्वाचेर आनी तशेंच ह्या स्त्रियेच्या व्यक्तित्वाचेर थोडो वेळ आमी गुणाय नियाळ करया. सिमांव आपूण बरो म्हणल्यार गिरांतीक सांपडलेलो एक मनीस. आपूण बरो. एकली स्त्री आपल्या भुरग्या आपल्या चेरक्या विशयांत सांगताली, म्हजो पूत बरो आबा, म्हजो पूत बारी बरो, म्हणजे बरें आयकता तो, बरे शेगूण ताका आसात. पूण पुरो फाड करचें त्या शेजारच्या चेड्यान. त्या शेजारच्या चेड्यान म्हज्या पुताक फाड केला. हें कशें साध्य मगाच्यान? जर तुजो पूत बरो तर ताच्या सांगात मेळिल्लो तो शेजारचो चेडोय बरो जाता आसलो. पूण जर हांगासर उलटां घडला जाल्यार
तुजो पूत कितलो बरो म्हूण आमकां कळटा. आपूण बरो आपणाची बरी म्हणटल्यांची संवय. कोण पळय आस्कत आसात लोकांच्या दोळ्यांनी कोण आस्कत म्हूण आसात तांकां वाऱ्या धरचें. एक चेड्या आनी चेडवा मदें ब्रेकअप जालें म्हणजे ती आनी चेडू म्हणटा आय वॉज गुड यू नो शी डिस्ड मी. हाची जीब कितली को लांब म्हणून त्या चेड्याक मात्र पळयत. आनी एकलो घोव पुरपुरता हांव समा आसा म्हजी बायल भुरगीं समानांत म्हजें कांय आयकनात. कितें आयकतलें? तूं बेकार घरा आसाय, तूं जबाबदारी बरी वर्तन करताय आनी कशें आयकतलें? जाल्यार हांव बरो ती पाड. हांव बरो म्हणटल्याच्या मनशाच्या काळजांत कितें शिजता? ताची एक संवय आनी एक संवय व्हड व्हड नावाडीक मनशा फाटल्यान वची तांचे शिमटे भरी भोंवचें. तांचो फायदो आसा. कसलो फायदो की म्हळ्यार हांव आतां एका नावाडीक मनशा सांगात आसा जाल्यार म्हजे भशेन चड कोणी उलोवंक वचनात. तो नावाडीक देखून ताच्या सावळ्यांत हांव लिपोवन रावतां. म्हजें पोकळपण ताच्या सावळ्यांत लिपोवन वता. आनी जायते फावटी हांव बरो म्हणटल्या मनशांतय निजायकी ग्रेस्तकाय आसूंक पुरो. ह्या समाजांत खुद्द जावन ताकाच एक नांव आसूंक पुरो वा बरें काम बरो सांबाळी आसूंक पुरो. आनी साबार फावटी अशें म्हणटल्याक एक टॅलंट आसता. टॅलंट्स म्हणटा हांव कसलें टॅलंट आसूंक पुरो. हें एक बळादेक टॅलंटाचें तें आसता आनी तें टॅलंट तो टॅलंटाचो रूख इतलोय वाडटा की पळयतले सकट त्या टॅलंटाक पळयतात. त्या टॅलंटाच्या रुखाक पळयतात कितली उंचाय कितली रुंदाय. आनी टॅलंटाच्या त्या रुखा फाटल्यान आसलेल्या ह्या व्यक्तीचें पोकळपण तेंच लिपोवन वता. कोणी पळयना. रुखा मात्र पळयतात, ताचें टॅलंट मात्र पळयतात, ताच्या फाटल्यान ताचें पोकळपण कोणी पळोवंक वचना. पूण म्हाका ही स्त्री जेजू सरशी धांवून आयिल्ली तिच्या लागीं कितें आसलें? तिका फातकी स्त्री म्हणला बायबलांत. फातकी स्त्री म्हळ्यार खंडीत जावन अनैतीक जिणेक संबंद जाल्ली एक फातक म्हणून आमी समजून घेवं येता. असल्या स्त्रियेन खंयच्या नावाडीक मनशाच्या सावळ्यान रावी येता. तिच्या लागीं पयशे आसूंक पुरो जाल्यार ते उपकारा पडना. कोणाचे इन्फ्लुएन्स चलना जाल्यार सगळ्यांच्या दोळ्यांत ती झिरो जाल्यार सगळ्यांच्या दोळ्या मुखार ती नाका जाल्ली जाल्यार नाकारी जाल्यार ती जेजू मुखार धांवून येता. सकट पळोवन आसल्यार धांवून येता, लज सांडून धांवून येता आनी जेजूच्या पांयां थोडसर पडटा. आनी ह्याच वेळार तिका मोतींत वाऱ्याक धरूंक चिंतल्ल्या सिमांक जेजू एकली सांग सांगता. जायते फावटी आमी हेरांक पळयता आनी म्हणटा आमी कांय वर्ती मनशां न्हय, आमी सगळ्यां बरी आसकतच, पूण तांचे बरी न्हय. तांचे वरन आमी एक मेटोड न्हय, तांचे वरन आमी एक मेटो वयरच उंचूच वय आमी बरींच. आमी जायत्या रितीन बरी, आमचें तें जायतें बरेंपण आसा, जायतें बरें आमी करता. पूण मोगाचें न्हू, जें कितें बरें आमी करता आमची बरीं कामां आमकां हेरांचेर बोट जोखूंक हक्क दिनात. कितलें आमी बरीं जावंक पुरो, कसलें बरें काम आमी करूंक पुरो, तें आमचें बरें काम हेरांचेर बोट जोखूंक आमकां अधिकार हक्क दिना. तर हेरांची जडती करची म्हळ्यार थंयसर दोन शर्तां आमी पाळूंक आसात. कसलीं शर्तां? एक, जडती करतल्यान हेरांची जडती करूंक वापरच्या मापानच आपणाची जडती करची. हें साध्य की मोगाचें आमकां. हेरांची जडती करतना खंयच्या मापान आमी तांची जडती करता त्याच मापान आमची जडती करची. कितलें कश्ट. दुसरें शर्त, जडती करतल्या थंय मोग, बोगसणें आनी समजणी आसूंक जाय. आमी जडती करतना मोग आसता गे आमच्या लागीं. ही शर्त आमकां पाळूंक जायना देखून आमी जडती करूंक असो साथ दिना. जडती करून आमी बरी म्हूण सांगूंक साथ दिसना. ह्या सिमांव आनी स्त्रिये मदें आसलो एकलोच जडती करूंक अधिकार आसचो, तो जावन आसलो जेजू. मनशा कुळा वयल्या मोगान मात्र जेजू जडती करूंक शकतालो. मनशा कुळा वयलो मोग जडती करूंक ताका अधिकार दितलो. पूण तो जडती करिना, बक्षिता.
कित्याक खरो मोग कोण पळया पडला ताका दणसिना, ताका हिणसिना, बगार ताका उखलूंक प्रयत्न करता. हो खरो मोग जेजू थंय आसलो. त्या देखून जेजू जावं स्त्रियेची जावं सिमांची झडती करिना. सिमांची चिंतना सारकी तरान तो पारखूंक लागलो. ताणें बोट जोखून ताका सांगूंक ना. बगार तो म्हणालो, सिमांव तुज्या लागीं म्हाका उलोवंक आसा. तर मोगाचें न्हू, आयच्या ह्या देवाच्या उतरांत आमकां लिसांव कितें मेळटा. पयल्यान आमी कितलीं बरीं कामां केल्यार, संवसाराच्या दिश्टीन आमी भाग्यवंत म्हणून आसल्यार हेरांचेर बोट जोगचो अधिकार आमकां त्या बऱ्या कामां वरवीं मेळना. तर मोगाचें न्हू, उरता एकच वाट, आमची अस्कत काय कल्तीकायेन वळखून घेवची आनी आमचे प्रास कोण अस्कत म्हूण दिसतात तांकां आमी उखलून वयर हाडूंक प्रयत्न करचे. तर मोगाचें न्हू, हें आमी मतींत दवरनो. जिणेंत सदांनीत पाळचे खातीर तसो सोमी जेजू क्रिस्त आमकां प्रेरण दिवं दी म्हण आयच्या दिसा आमी मागया. भावनो आनी भयणीनो, एक तरणाटो कावन्सिलिंगाक आयिल्ल्या वेळार ताणें म्हजे लागीं विचारलें सवाल प्रस्तूत करून तुमकां तुमचे सवाल आमचे जाप ह्या मोठव्या कार्याक स्वागत मागता. तो म्हणटा, फादर, संवसारांत इतले बूक आसात आनी ते नावाडदीक बरयणाऱ्यांनी बरयलेले बूक जावन आसात आनी त्या देखून मिलिया गटल्यान ताचे प्रत्यो विकून वतात, बेस्ट सेलर. आनी तातूंनी जिविताक लक्ती जाल्ल्यो संगती बरयलेल्यो आसात. बरें, नैतीक आनी आध्यात्मीक जिवीत जिवोवचे विशीं थंयसर समजोणी मेळटा. अशें आसता बायबल त्या बुकांत हांव कसो वेगळो गे म्हणचे तांचें सवाल. ते बूक वाचल्यार पावना गे, बायबल वाचिजे गे, वा बायबल आनी त्या बुकां मदलो तफावत कितें. तरणाट्यांक हें सवाल दोसचें सामान्य. वय बूक स्टॉलाक गेल्यार, लायब्ररीक गेल्यार, बूक एक्झिबिशनाक गेल्यार थंयसर जायते बूक आमकां मेळटात. जाणवाय दिवचे, यशस्वी जिविताक टिप्स दिवचे, नैतीक मोलां शिकोवचे, जिविताक पंत फनां हाडची. टिप्स फॉर सक्सेसफूल लायफ, टिप्स फॉर इफेक्टीव लायफ आनी अशें. आतां सवाल, तर आमी बायबलाक कित्या ह्या बुका प्रास चड म्हत्व दिवचें. तेय जिविताक गरजेचें जाल्यार, जिवितांत साधन जोडचे विशयंत, यशस्वी जोडचे विशयंत सांगतात जाल्यार आमी बायबलाक कित्या त्या बुकांच्या चड म्हत्व दिवचें. पयलें, पवित्र पुस्तकाक वा बायबलाक दैवीक रंग आसा वा दैवीक मूळ आसा. तो पुस्तक देवाच्या प्रेरणाकाल बरयलेलो जावन आसा. बायबल एक बूक आनी त्या बुका भितर जायते बूक आसात. विविध बरयणाऱ्यांनी बरयलेले विविध नमुनेचें साहित्य थंयसर आसा. थोडें गद्य रुपार आसा जाल्यार थोडें पद्य रुपार आसा. प्रत्येक जावन किर्तनाचें बूक. आनी हे बूक विविध बरयणाऱ्यांनी बरयलेले. केवल तांची जाणवाय मोतींत आसलें, कितें ताणें जिखून दवरलें, वा तांचें तालेंत बरपाची रीत हें ताणें वापरलेलें न्ही. बगार हर एक बरयणार बरयता आसतना ताका दैवीक प्रेरण लाभलेलें आसा आनी पवित्रत्म्याच्या प्रेरणाकाल तें ताणें बरयलेलें आसा. त्या देखून बायबलाक दोग जण बरयणार आसात. एक मनशाचें बरप आनी सांगताच दैवीक प्रेरण, डिवायन इन्स्पिरेशन. दोग लेखक आमी म्हणूं येता. त्या देखून
बायबल उरिल्ल्या बुकांतावन वेगळो आनी ताका मान फावो, कित्याक थंयसर देवाचो हात आसा. सांत पाऊल म्हणटा पळया तिमोथीक बरयलेल्या दुसऱ्या पत्रांत, देवाच्या प्रेरणाकाल बरयलेलें सगळें पवित्र पुस्तक शिकोवन दिवंक, सूख केल्ल्यांक बेस्टावंक वा सुखी तिदवंक आनी बरे जिणेची तरबेती दिवंक उसवाडटा. देवाच्या प्रेरणाकाल बरयलेलो पवित्र पुस्तक शिकोवन दिवंक, सूख केल्ल्यांक बेस्टावंक वा सुखी तिदवंक आनी बरे जिणेची तरबेती दिवंक. दुसऱ्यान मगाळ भावन आनी भयणीनो, बायबल दैवीक पुस्तक तरी मनशां आनी मनशां संगती विशीं उलयता. खंयगी एका संवसारा विशयी उलयना, बगार मनशां आनी मनशा जिविताक लक्ती जाल्ल्या संगती विशयंत उलयता. पोरणे तेस्तामेंत पळया, देव आनी ताचे परजे इस्रायला मदलो संबंद हो पोरणे तेस्तामेंताचो विशय जाल्यार नव्या तेस्तामेंतांत थंयसर जेजू त्या बुकाचो हिरो नायक जाल्यारय जेजू कोणाक आयिल्लो? आमची सोडवण करच्या. आनी ही सोडवण करच्यांत घडलेल्यो सर्व संगती थंयसर बरयलेल्यो आसात, म्हणजे जेजू आनी मनशा मदलो संबंद. त्या देखून बायबल खंयसरगी खंयच्यागी एका संवसारा विशयी उलयना, बगार आमच्या सालत्या जिविताक लक्ती जाल्ल्या संगती विशयंत उलयता. आनी दुसरी वातिकन महासभा म्हणटा पळया, बायबल कॅन सर्व द चर्च एज हर सपोर्ट. इगर्जमातेक बायबल जावन आसा आधार एंड विगर, जीव. द चिल्ड्रन ऑफ चर्च एज स्ट्रेंथ for their faith, food for the soul, and pure and lasting food of spiritual life. इगर्जमातेक व्हड आधार आनी जीव बायबल, तिच्या भुरग्यांक तांच्या भावार्थाक प्रेरण आनी आत्मीक काण, नितळ आनी शाश्वीत जर जावन आसा बायबल. आत्मीक जिविताची जर जावन आसा बायबल. तर मगाळ भावनो आनी भयणीनो, बायबल ह्या सर्व कारणाक लागून उरिल्ल्या खंयच्याय नांवार्दीक बरयणारान बरयलेलो जावं, कितल्योय प्रत्यो विकून गेल्ल्यो जावं, पूण त्या सर्व बुकां पैकी बायबल उंच जावन आसा. कित्याक थंयसर देवाचो हात आसा, देवाचें बरप आसा, देवाचें प्रेरण आसा. देव बरें करूं. अनेक पटी मेळया. सवालां आसात जाल्यार आमचे लागीं विचारा. फोना मुखांत्र, पत्रा मुखांत्र तुमकां जाप मेळटली. देव बरें करूं. देवान आमकां दिल्या एका वय, तिचे बरी संवसार जेजूक दिवंक गावाय. उत्तीम